सगळ्यांक कळोन येता की आपापल्या घरा वचत. व्हेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, फिश मार्केट सगळे मार्केट बंद आसा. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता प्लीज गाडये घेवन हांगा थंय भोंव नाकात, आपापल्या घरा वचत. अशें लक्ष दियात. हांगासर फ्रूट मार्केट, व्हेजिटेबल मार्केट सगळे बंद आसात. बेश्टे आपल्यो गाडयो घेवन भोंव नाकात. जो आमचो प्रयत्न आसा जो कोरोना व्हायरस आहा तो स्प्रेड जावपाक जायना म्हणून, सो त्या खातीर जनता कर्फ्यू आसा. मातशें कोऑपरेट करात आनी आपापल्या घरान रावात. सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता प्लीज आपापल्यो गाडयो घेवन आपल्या घरा वचात आनी बेश्टेच रस्त्यार भोंव नाकात. फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट सगळी मार्केटां बंद आसात. सगळे म्हणजे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टरांक आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरांक हांवें आज सकाळीं धाडलो मार्केटान आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला मार्केट बंद करा म्हणून. आनी थोड्यांनी ओपन केल्लें, तेंच्यांनी आतां बंद केलां. फक्त गार्बेजीक लागून इश्यू आशिल्लो, कित्याक काल गार्बेज कलेक्शन जावना म्हणून हांव इतलेंच इन्स्ट्रक्शन दिवपाक आयिल्लो हांगा. आनी आतां आमचें गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट जावन कंप्लीट जातलें थोडे वेळार. आणि शॉप वेंडर्स बीन काय शॉप एंड सगळीं शॉपां बी सगळीं बंद आसा. मार्केट आता सध्या तर कोरोना व्हायरस पयला पळय न्हू, त्या खातीर एकट्याक जाल्यार ल्हवू ल्हवू सगळें जातात. आतां आमचे सध्या लाट म्हणल्यार 400 क्रॉस केले आमचे. म्हणटकीर आमी गोवोरमेंटाच्या वांगडा आसा आनी आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. मातसो आमकां लॉस जाता खरें, भाजी आमची मातशी पिड्यार जातली आनी कितें पण जावं आमकां पब्लिके सपोर्ट करता आनी आमच्या गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. केन्ना ओपन करतले अशें? जेन्ना आमकां सांगतलो गोवोरमेंट तुमी ओपन करा म्हणून, तेन्ना आमी ओपन करतले. मार्केट फूल बंद आहा व्हेजिटेबल? फूल बंद आसा, फूल बंद आसा.